नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनाचे कंट्रोला भायर गोंयांत 3 दीस लॉकडाऊन कर्फ्यू बेरेस्तारा राती ते सोमार फांतोडे मेरेन लॉकडाऊन आयज सावन 10 ऑगस्ट मेरेन रातचो जनता कर्फ्यू कॅबिनेट बसकेत उपाय। लॉकडाऊन कर्फ्यूची घोषणा जातनाच लोक परत पॅनिक खरेदीचे मोडात। काँग्रेस म्हणटा लॉकडाऊन अर्धवट 8 दीस तरी लावपाचो टुरिझम उक्ते करूंक खंय केशी वाडल्यो। कोविड हॉस्पिटलाच्यो दिशी अडचणींत मुखेल दोतोर एडविना सयत ईसीजी एक्सरे टेक्निशियन काय स्टाफूय दुयेती। पर्यायी व्यवस्था चल्ल्या, नव्या नर्सींची चल्ल्या भरती। मादय केस सुप्रीम कोर्टात प्रत्यक्ष हजेरीन सुनावणी घेवची, व्हर्च्युअल सुनावणी नाका गोयची मागणी। 24 ऑगस्टाक फुडली सुनावणी। आणि रिलायन्सात गुगलाचे 34,000 कोटी वर्षभरात देशी 5G गुगला बरोबर अँड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। रिलायन्सात फेसबुकाची गुंतवणूक। एजीएमात अंबानीच्यो घोषणा। बीजेपीची हळदोण्या पंचायत गेली, हळदोण्या इलेक्शनाक रावतलो किरणाचे बीजेपी आड बंड। 8 मतदारसंघ टार्गेट काँग्रेस आणि बीजेपीक लोक विटल्यात। किरण म्हणटा प्रादेशिक पावंड्यार क्रांती जातली। कोरोना कंट्रोला भायर पातळूंक लागिल्ल्यान बेरेस्तारा राती ते सोमार फांतोडे मेरेन गोंयभर पुराय लॉकडाऊन। आज राती सावन रातचे 8 ते सकाळी 6 10 ऑगस्ट मेरेन सरकारान जनता कर्फ्यू जाहीर केला। सामक्योच गरजेच्यो सेवा, येरादारी आणि सामान पुरवण लॉकडाऊनात चालू उरतली। कर्फ्यूत कामाक यो वच करतल्यांक मेकळीक। बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत लॉकडाऊन कर्फ्यूचे थारले। सरकारान निर्णय घेतला कारण आम्ही पळयले की खूप मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन पार्ट्यो जावपाक लागल्यो, लोक भायर सरपाक लागले। आम्ही थोडेशे जेन्ना अनलॉकिंग सुरू जालें तेन्ना पुराय गोंयांत आनी वेगवेगळे कडल्यान मागीर फोन करून हांगा खंय तरी पार्टी चल्ल्या, थंय हे चल्ल्या, हे सगळें जाणवपाक लागलें। आमी आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली ते टिल 10 ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्विसीन आपल्या सेकंड आणि थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आमी जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचे न्ही रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत। सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांपासून सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत एसेन्शियल गोष्टी सोडून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो बंद आसतल्यो। सार्वजनीक गणपती तांच्यांनी ह्या विशयाचेर खंय तरी आतां पासून विचार करपाक सुरू करपाक जाय। एकंदर आमकां आमी गणेश चतुर्थीक किंवा सार्वजनीक गणेश उत्सव कशा पद्दतीत करतले ह्या सगळ्या मंडळांनी निर्णय, कारण ह्या स्थितींतल्यान वयता आसतना हे निर्णय तेंच्यांनी घेवप हेजेर गरजेचे आसा। मायनिंगाची केस ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टा मुखार येता। गोयच्या मायनिंगांक न्याय मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा। उद्देगीक तंटे कायदो आनी पंचायती राज्य कायदो दुरुस्तेक सरकारान बावटो दाखयलो। जीएमसीन 12 लॅब टेक्निशियन घेवपाचें थारला। मायनिंगाचे मॅटर फाल्यां आसा सुप्रीम कोर्टात। ओके, मायनिंगाचे मॅटर फाल्यां आसा सुप्रीम कोर्टात। आमी आमची बाजू मांडल्या। ओके, आमी आमचे जे एडवोकेट्स आसात, आमचो ASG आसा, सगळे जाण आसा, हांच्या संपर्कान आसा। आमकां सुप्रीम कोर्टा कडल्यान न्याय मेळटलो हांवें जशें सांगलां। आमकां आशा आसा की सगळी स्थिती सुप्रीम कोर्ट लक्षांत घेवन राज्याची आर्थीक स्थिती, देशाची आर्थीक स्थिती, कारण गोयचे मायनिंग हे लो ग्रेड आयर्न ओर आसा, हांगासल्यान हे एक्सपोर्ट करपा खातीर खंय तरी स्कोप आसा। ही फक्त राज्याचीच आर्थीक हेजेर डिपेंड ना, तर देशाची आर्थीक गती ही मायनिंगांतल्यान फुडें वचूंक शकता। आमी आशावादी आसा। ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेंट लॅबोरेटरी टेक्निशियन फॉर द कोविड-19 हाच्या खातीर जवळपास 12 लॅबोरेटरी टेक्निशियन, हे एसिस्टंट आणि टेक्निशियन अशे 2 आमी BSc टेक्निशियन घेतलेले आसा। Approval for the amendment of the Industrial Dispute Act 1947 for the Central Act 1947, गोवा पंचायत ग्राम सभा मीटिंग्स, थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2020 वो फक्त आतापर्यंतचे ग्राम सभेचे सगळे प्रोसिडिंग्स हे पयली डायरेक्टराक वयताले, ते आता फक्त BDO खातीर वयतले।
आणि बाकीचो पंचायत एक्टातले कांयच बदल आयच्या हितून ना. द फॅक्टरीज गोवा अमेंडेड बिल 2020 हाका अमेंडमेंट आशिल्लो ऑर्डिनन्स घेतलो बिल जावपा खातीर. इन्क्रीज इन कन्वर्जन फीज आमी 2016 म्हणजे लँड कन्वर्जन चार्जीस जे आशिल्ले हे फक्त 10% वाडयता आफ्टर 4 years. ट्राफिक सेंटिनल स्कीम ही आत्ताच्या घडीक जी नोटिफाय जाल्ली ती अबेन्सान दवरलेली आसा, कंटिन्यू केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सरकारान लॉकडाऊन कर्फ्यू जाहीर केलो आणि लोक परत पॅनिक शॉपिंगाचे मोडात. सरकार संवेदनशील ना, लोकांचो विचार नासतना लॉकडाऊन कर्फ्यू म्हणून काँग्रेसीचो बोवाळ सुरू. लॉकडाऊन कमीत कमी 8 दीस तरी जाय आशिल्लो. टुरिझम उक्ते करून केशी वाडल्यो म्हूण आरोप. लॉकडाऊन म्हूण कळटनाच लोकांनी सामान, दूध, भाजीपाल्याक पॅनिक गर्दी. काँग्रेसीक सरकाराचो अर्दवट लॉकडाऊन कर्फ्यू मानवल्लो ना. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ट्वीट मारले. आमदार आलेक्स गिरीश चोडणकारूय ताचेच लायनीर. Wrong decision of the government. I am of the opinion that this decision is wrong of the government, and this government is not in the interest of the people. And if they were in the interest of the people, they would have given a Janta curfew for 3-4 days, allowed the people to buy what you want, and had a curfew of minimum 8 to 10 days. At least 8 days, if not 10 days. जाल्यार कितें डिफरन्स जावपाक जाता, कंटेनमेंट जावपाक जातालें, स्प्रेड देवपाक जाताली. This should have been the government. I don't know who the government is listening to and what they are doing. Anyway, it is a wrong decision, and I firmly believe that the government should change its decision, make it for minimum 8 days. ह्या सरकार इतलो इनसेन्सिटिव्ह. ह्या सरकारान कोविड-19 म्हणजे करप्शनाचे एक टूल हे करून म्हाका दिसता आपल्या मिसमॅनेजमेंटान फोकस नासतना काम करून गोंयच्या 18 निरपराध लोकांचो बळी दिला. आनीक लोकां भितर सद्याक वेगळ्या तरेचो भंय, अविश्वास निर्माण जाल्लो आसा. एक इनसेक्युरिटी निर्माण जाल्ली आसा. आनीक त्या खातीर लोकां भितर एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. लोक काजाबूज जाल्ले आसात. सरकारा कडेन कांयच एक्शन प्लॅन ना. आनीक सरकारान त्या खातीर ताबडतोब एक क्लियर कट प्रॅक्टिकल एक्शन प्लॅन सगळे एक्सपर्टांक घेवन ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करतात त्यांचे सगळे सहकार्यान एक बरो एक्शन प्लॅन लोकांक तेणी दिवपाक जाय, लोकांचो विश्वास परत घेवपाक. तशेंच आमी कितले तेंप जाले एक व्हायट पेपर मागतात, जवळ 2 म्हयने जावन गेले. सरकार अजूनही तो व्हायट पेपर दिना. सरकारान ते ताबडतोब एक व्हायट पेपर दिवचें. सरकाराचे कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट, करप्शन आमी सरकाराक एक्सपोज केल्लें आसा. 8 दीस तरी लॉकडाऊन कर्फ्यू करपाचो म्हणून विजय उलयला. म्हजो डिमांड आहा, चड करून माननीय राज्यपाला कडेन डिमांड आहा, कित्याक तांणी आज इंट्रस्ट ताजेर घेतिल्लो आहा. माय डिमांड इज दॅट वी हॅव टू गो इमिजिएटली फॉर अ री-लॉकडावन for a period of 1 week or 10 days. Ramp up your medical facilities in that period. Don't do politics of trying to give essential commodities. Essential commodities have to be kept open, because even the guidelines in Bangalore today are essential commodities are open. Don't trouble the public, but go for a lockdown to try to break the chain. Breaking the chain म्हणटा तें चड गरजेचें. आज 170 केसीस एक दिसा जावप, जेन्ना एकूय केस नाशिल्ली थोडेच दीस पयलीं. 18 जाण मरप, आनी मरता ते सगळे कोमॉर्बिडिटी म्हणून सरकार म्हणटा. हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार एक मनीस जो ब्लड प्रेशर ना जाल्यार डायबिटीसान मरता, तो मरपाचो आशिल्लो 30-40 वर्सांनी. मुख्यमंत्री म्हणटा ना तो आज मेलो, आनी कितें व्हडलें काय म्हणून. सो इतलें तुमी एक मनशाचें जिवीत इतलें चीप करतात. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटा केला ते सारके. गोंयान केशी वाडूंक लागिल्ल्यान गोंयच्यान दोडामार्गा वटेन वताल्या गाडयांक एंट्री बंद. लॉकडावना आदीं सरकारान 2 दीस सूट दिल्या, तरी लोकांची पॅनिक खरेदी सुरू. कड्डण, दूध, भाजी पाल्याक शॉपांनी सांजे गर्दी. और भाजी हम लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर दिया है, सबको मिलेगा भाजी बराबर से, लेकिन ऐसा गर्दी करके भीड़ बना के ऐसा फ़ायदा नहीं है. क्यों बोला तो 3 दिन का लॉकडाउन बोला है सीएम ने. ऐसा लोग गर्दी बना रहा है की महीनों का लॉकडाऊन आहे. पाल्याची भाजी डबल घेतली, तितून काय प्रॉब्लेम ना. लोकांनी मातशें मेंटेन करपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाचो. सीएमान डिसिजन लेट घेतला, सीएमान डिसिजन घेतलो लेट घेतला. पूण हो जर तेणी पयलीं घेतलेलो जाल्यार इतके केसी मांगरान वाचून आमी जावपा नासलेले. आतां लोकांनी जर गर्दी केल्या पळय सगळी, काय सोशल डिस्टन्सिंग ना काय ना, आतां हिंगा केसी वाडपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
कोविड दुयेंतींचे देखरेखे खातीर आशिल्ले गोंयचे एकोडे हॉस्पिटलूच हल्ला. दोतोर फाटोफाट ECG एक्सरे टेक्निशियूय दुयेंती. पर्यायी व्यवस्था चल्ल्या. नर्सींची भरती करपाक 34 जणांचे इंटरव्यू घेतल्यात. कोविड हॉस्पिटल सुरू जाला तेन्ना सावन स्टाफ दीस रात ड्युटेर. दोतोर एडविन गोमसा सयत कांय स्टाफाकूय कोरोना बादिल्ल्यान सिस्टम हल्ल्या. गोंयांत कोरोना दुयेंती वाडूंक लागिल्ल्यान आरोग्य खातें आनी कोविड हॉस्पिटलांचे वजें तांकी भायर वाडला. कोविड हॉस्पिटलाचो मुखेल दोतोर एडविन गोम्स कोरोना दुयेंती. कांय स्टाफाकूय कोरोना बादला. ECG एक्सरे टेक्निशियनाकूय कोरोना. सिस्टम हल्ल्या. पर्यायी वेवस्था चल्ल्या. थंयचो स्टाफ कोविड हॉस्पिटल सुरू जायत सावन दीस रात कामाक. तांचेरूय ताण. नव्या नर्सींची भरती करपा खातीर 34 जणांची इंटरव्यू घेतल्या. कोविड हॉस्पिटलाची दोतोर आयरा म्हणटा 110 खाटी भरल्यात. टेक्निशियनांची पर्यायी वेवस्था केल्या. मडगांवां डायलिसीस घेवपी दोगांक कोरोना बादिल्ल्यान हुस्को. SGPDAच्या नुस्त्या मार्केटांत सोशल डिस्टन्सिंगाचे 12 वाजल्या उपरांत मार्केट फुडल्या ब्रेस्तार मेरेन बंद. गोंयांत नुस्त्या व्हरपी हायपोडे ते थिंग येताय आनी नुस्त्या घेवपाक लूट कोताय आनी हें व्हेरी डिफिकल्ट मेंटेन करपाक. ताका लागून हेज्यो जायत्यो कंप्लेनीय गेल्यो. कलेक्टराकूय गेली, मामलादारूय येवन थिंग इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी पुलीस देखून आयले. पुलिसां कडेन तें हँडल करूंक जायना चड जाता म्हणून. ताका लागून आमी आयज एक जॉयंट मिटींग गेली कलेक्टरान आमकां, होलसेल ट्रेडर्स एंड आमकां आमगेले SGPDA. आनी आमी आतां डिसायड केलां, कलेक्टरान सांगितलां आमकां एक जॉयंट प्लॅन करया आनी जॉयंट डिसिजन घेया कितको मुखार ओपन करपाचें. नेक्स्ट थर्सडे पर्यंत 8 दीस नुस्त्या मार्केट बंद दवरपाची, होलसेल मार्केट बंद दवरपाची इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन्स. तुमी जाणा आसतले फाटल्या 3-4 दिसान कोरोना व्हायरसची केस वाडत आसा. सो खंय तरी आमकांय अशें दिसपा लागलें की ही होलसेल मार्केटान आमचें जे प्लॅनिंग केल्ली ती सारकें जावना. केशी वाडिल्ल्यान कोरगांव आनी वारखंड्या स्वॅब टेस्टिंग सुरू. असले कोणी विक्टीम असे कोण मेळ्ळे आसा तेंच्यांनी तांकां कॉपरेट करपाची, तांकां मदत करपाची आनी तेंच्या बरोबर आपण आसा अशें तांकां सहानुभूती दिवपाची, एक स्वताची एक सिंपती दिवपाची. तशें हांव मागता सगळ्यां कडेन कळवळ की बेश्टे गांवांसून चेलफेल करपाची ना आनी बोवाड करपाचो ना. पयरा दिवचलचे कोरोना प्रकरण निमाणे उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत निस्तारले. पुलिसांनी आनी हेल्थान गांवांत कोरोना दुयेंती सोंपलो म्हूण जाहीर केल्ले. उपरांत तो नेगेटिव्ह म्हूण सांगले. मात ताच्या निमण्या संस्काराचो प्रश्न पेटलो. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे मध्यस्थीन निमाणे संस्कार पयरा करपाचे म्हूण थारले. शिरोड्यांत कोविड सेंटरांतल्यान एकूय इन्फेक्शनाची केस गांवांत येवंक ना. येयल्या त्यो शेजारच्या गांवांतल्यान म्हूण थंयचो आमदार सांगता. कोविड सेंटर जाले उपरांत त्या सेंटरा भितर थंय आमचें एक सुद्दां इन्फेक्शन शिरोडेच्या मनशाक जालें ना. शिरोडे ज्यो 6-7 सुमार केसीस जाल्यो हे सगळें इन्फेक्शन शेजारच्या गांवच्यान येयलें. 1-2 इन्फेक्शनां रायच्यान येयलीं, 1-2 इन्फेक्शनां कुट्टोयच्यान येयलीं, आनी इन्फेक्शन आनी खंयच्यान येयलें मडगांवच्यान अशें येयलें. इन्फेक्शन जे कितें लोकां आमच्या शिरोडेच्या लोकां कोणा येयलें पयलीं, सो ते 7 सुमार केसीस एज ऑन टुडे रिपोर्टेड म्हणटा तशें ह्यो सगळ्यो भायल्यान. शिरोड्या मतदारसंघा भितर ह्यो होमिओपॅथीक टॅबलेट्स जे आसा पळय न्ही, ज्यो बुस्टर आसात फॉर इम्युनिटी, त्यो आमी 6,000 सुमार दिल्ले आसात. प्लस आमचे कॉलेजी मार्फत आमचे श्रीपाद नायक जे आयुश मिनिस्टर आसा पळय तांकांय आमी तांचें जें कितें काम आसा तें सुलभ करपाक तांकां तें फिलिंग करून दिल्लें आसा. कुडचडे मार्केट शुक्रार सावन 1 सप्तक लॉकडावन. कुडचड्या मार्केटांत एक कोरोना केस मेळ्ळा. तो खंय पुराय मार्केट भोंवला. 7 दीस आमचे 100% बंद आसतलें. फक्त फार्मासी तितली उक्ती आसतली हांगा. भाजी मार्केट आसतलें, मागीर भाजी मार्केट, दूध, नुस्त्याचें दूध, तशेंच फ्रुट्स आनी ग्रोसरी म्हणजे ग्रोसरी शॉप सगळी बंद आसतली. दूध आमी सगळ्यांचे मान्यतेन चालू दवरतले. आमचो हिंगा एक केस पॉझिटिव्ह केस भुरगो मार्केटांत खूब भोंवलो. लोकां सगळे लोकां मोस्ट ऑफ द लोकां आतां कॉन्टेक्टाक येयलो. हेका लागून काल आमचे थोडे लोक एबाउट 60 भुरगे आमचे टेस्टाक गेलोले. आमी थँकफूल तेंची सगळी टेस्ट नेगेटीव येयले म्हणून. इतले मजगती कुचेले म्हापशेचो वॉर्ड नंबर 1 मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी थंयच्याच 13 घरांक बफर झोन म्हूण डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव मेरेन रेल्वे लायन डबल केल्यार जाता, मात ताचे फुडें डबल ट्रॅक केल्यार गांवाक मार बसतलो. सरकारान वगीच फुडें सरचे न्ही म्हूण खासदार सार्दीन उलयलो.
NH-66 बायपासाचे कामान शेतकऱ्यांची वाट लागल्या. शेतकऱ्यांचे नावान सरकाराच्यो काण्यो उस्कार खंय लागले देशोधडीक संजीवनी खंय सरकारान सारखी चलोवची. Doubling of आमगे रेल्वे लाइन up to Margaon I can understand. पूण ताजे मुखार म्हाका ही डबल केलोली नाका. माजोर्ला कांसावली लोकांची घरां वतात, घरां तेंकून वतात. These are old houses with the vibration. There will be lot of damage. आनी ह्या कोणा मनशाक लागून एक आमचे कोल व्हरपाक जाय म्हणून हे आमकां करपाक नाका. मुखार केला बरें आहा, थिंगा घर ना. हो बायपास जो सुरू केल्लो आसा NH-66 स्टील घालनासतना दोनूय वखदां बुडून लोकांची शेतां काबार जातली. बिकॉज दीज आर लो लायंग एरियाज. हे उलयतात व्हडले व्हडले एग्रीकल्चर हे करतात ते करतात आनी हे कोद्दान ती संजीवनी जी आसा ती बंद करपाची गेल्या. जे सुमार 8,000 टन्स त्या संजीवनीक दितात. तुम्ही तांकां फॅसिलिटी दियाय आनी जी संजीवनी सदांच आशिल्ली ते भशेन चालू दवरयात आनी बरे भशेन मॅनेज करयात. मिसमॅनेज करी नाका. इतले त्या भाशेन ती बरे भशेन चलताली. सो तेजी भशेन तुम्ही संजीवनी चलोवया. म्हादय केस सुप्रीम कोर्टात ऑनलायन आयली. कोर्टा मुखार प्रत्यक्ष हजेरीन सुनावणी घेवची म्हूण गोंयान मागला. तशें सुनावणेक तारीख दिवंक कोर्टान 24 ऑगस्ट थारायला. म्हादय लवादान ऑगस्ट 2018 निकाल दिल्लो. निकालाक गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रान आव्हान दिला. मजगती धरण प्रकल्पाक केंद्राची मान्यताय घेवंक कर्नाटक DPR तयार करून मेकळे. आयज म्हादयची केस जी आशिल्ली की सुप्रीम कोर्टान आसलो. म्हादयच्या बाबतीत आमची डिमांड आसली की हे हियरींग हे पर्सनल हियरींग जावचे, वर्च्युअल हियरींग जावचे न्ही म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टांत आमचे AG आनी बाकीचे सगळे आमचे लर्नेड एडवोकेट आसात तांच्यांनी डिमांड केल्ली. आमची डिमांड सुप्रीम कोर्टान मान्य केल्या आनी पर्सनल डेट दिवपा खातीरच फुडली डेट ही 24 ऑगस्टाक दवरल्या. बट 24 ऑगस्टाक परत सांगता हांव म्हणजे हियरींग घेवपा खातीर न्ही तर फुडली डेट खंयची मेळची पर्सनल हियरींग. आमी सुप्रीम कोर्टाचे आभारी आसा की तांच्यांनी सगळो विशय कन्सिडर करून आमकां फुडली तारीख हे पर्सनल हियरींग, कारण दिस इज व्हेरी सिरियस इश्यू आसा हो आनी हो 3 राज्यां मदले डिस्प्यूट आसा आनी ते खंय तरी वर्च्युअल जावचे न्ही हाजेर आमी ठाम आसा. ताजेर पर्सनल डिस्कशन जावचें, कोर्टान डेलिब्रेशन जावचें हाजें आनी ताकाच लागून हो निर्णय आमी डेट मागलेली 24 ऑगस्टाच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाची तारीख पर्सनल हियरींग केन्ना जातली ह्या विशया खातीर मेळटली. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्मांनी गूगल 34,000 कोटी घालता. रिलायन्साचे आम सभेत मुकेश अंबानीची घोषणा. फेसबुक धरून मोठमोठे प्लेयर रिलायन्सा बरोबर आयल्यात. रिलायन्स जिओ टीव्ही जिओ मार्टाचेर काम चल्ला. वर्षभरात देशी टेक्नॉलॉजीन 5G सर्व्हिस लॉन्च जातली. जिओ गूगल एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम करता म्हूण अंबानीची घोषणा. Friends, let me take a few minutes to warmly welcome our new and esteemed partners in Jio platforms. First, Facebook, a global technology powerhouse and a leading social media and internet company as our premier strategic partner. Silver Lake, Vista Equity Partners, General Atlantic, KKR, TPG, and El Caterton. All of them have a long history of successfully investing in the best of technology and growth enterprises in the world. Intel and Qualcomm, who have shaped the semiconductor industry, are at the heart of digital ecosystems. We will work with them
to develop new products for India and Indians. Google to be our strategic partner in Jio platforms. Today, we have signed a binding partnership and an investment agreement with Google, under which Google will invest 33,737 crores. World-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. We went a step further this year to make sure that these digital interactions felt even more real, where people can not only see each other face to face, but also feel the presence of the other person in the same room, despite being physically away. So let me show you our latest innovation, the Jio Glass. हळदण्या पंचायत बीजेपी कडल्यान गेली, थंय अपक्ष सुभाष रावत सरपंच जालो. थिवेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकरान थंय विधानसभेक उबो रावपाची घोषणा केल्या. सरपंच आणि पंच वांगड्यांचो किरणाक तेको. भाजपान आमदार इम्पोर्ट केल्या उपरांत काँग्रेस आणि भाजपात चड फरक उरिल्लो ना. थिवी आणि हळदणाच न्ही 8 मतदारसंघांनी मोठो बदल करपाचे संकेत किरणान दिले. भाजप सोडटाच पूण नेमको राजकीय प्लान रोखडोच जाहीर जातलो म्हूण तो उलयलो. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे म्हाजे पंच मेंबर जे लास्ट 2 म्हयने म्हाज्या वांगडा सारकेच रावले आनी लास्ट सरपंच जावं पर्यंत सारके म्हाज्या वांगडा रावले एज अ इंडिपेंडंट सरपंच म्हणून आल्दोनाचो. हांव आतां सांगूंक सोदता कितें फुडल्या अपकमींग इलेक्शनाक आमचो किरण भाई आमच्या कॉन्स्टिट्युशन बसतलो इंडिपेंडंट आनी ताका आमच्या मेंबरांचो तसोच म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. आनी आल्दोनकारांची इच्छा आहा आल्दोनच्या आयज सरपंचान म्हटलें म्हणजे सरपंच हो आल्दोनचो प्रथम नागरीक जालो. आल्दोनकारांची इच्छा आहा तशेंच सबंद मतदारसंघातले खुबशे कार्यकर्ते येवन म्हाका भेटतात आनी हो रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे फावटी म्हणजे तूं यो हांगासर इलेक्शनाक आमी तुका निवडून हाडटा. तर हांवेनूय हे मनार घेतलेलें आहा. हांव उतर दिता की येणारे विधानसभेच्या इलेक्शनाक थिवीन आनी हळदण्यान कांदोळकर हो उमेदवार आसतलो आनी लोक कांदोळकरांकूच निवडूनय दितले. आनी इतलेंच न्हू तर येणाऱ्या काळान गोंयान पॉलिटिकल क्रांती घडपाची आसा आनी आमी हे 2च मतदारसंघ न्हू तर येणाऱ्या काळान आमी 8 मतदारसंघ सध्या टार्गेट केल्ले. खंयचे ते आतां विसरूं नाका, येणाऱ्या काळान कळटले. जे लोक 2017 2019 हो मतदारसंघ उडोवंक सोदताले ते 70 ते 80% लोकांच्या हातीन हो मतदारसंघ सोंपयल्लो. तर हांव बीजेपीन आसाप वो नासाप हें कितें उरलेलें हांवें नासाप हितून कितें उरलें. तुमी बीजेपीच्या प्राथमीक सदस्यत्वाचो राजिनामा बीन घेतले दिवपाचो आहा दिवपाचो म्हणजे तेंच्यांनी ऑब्वियसली म्हाज्या सकट असंख्य भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक थिवी मतदारसंघांतल्यान कांयच न्हू कशें एका धपक्यान भायर उडयले. प्रखर कार्यकर्ते आहा. ह्या खंयच्या तरी एका कार्यकर्त्याक हेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन आमी काँग्रेसीचो आमदार घेतात किंवा आमी तांकां हेवटेन घेतात अशें म्हणून केन्ना सांगलेलें सांगूंक ना. गोंयची जनता ही नॅशनल पार्टीक विटलेली आहा. कारण तेंचे वयरसून सांगतात काय हांगरसून करता उखल्ले घेतले हितून. आयज काँग्रेसीन सुद्दां फुडाराक जर लोकांनी जिखोवन दिले कितें करतले, काडटले आनी परतून उडकी मारतले. कित्याक वयर म्हणटले सत्ता तेंची आहा, प्रेशरायज केले बाकीच्यो गोश्टी. करंजाळे तोकार अपहरणाचे केशीत पणजे सेशन कोर्टान स्वप्नील प्रभू नासनोडकार आणि परिंद प्रभू नासनोडकाराचे जामीन अर्जा वयलो निकाल राखून दवरला. हे केशीत हिस्ट्री शीटर जेनितो कार्दोज मुखेल दुबावित आरोपी. अपहरणा फाटले कारण आणि हेत कळपाक स्वप्नील आणि परिंदाची कस्टडी जाय म्हूण पुलिसांनी जामिनाक हरकत घेतली. कोर्ट शुक्रारा अर्द दितले. इवोकस H2O अल्कलाइन उदक गोंयांत लॉन्च केला. गोंयच्या एअरपोर्टार स्टार हॉटेलांनी क्लब रेस्टॉरंट फूड कोर्टाचेर ह्यो मिनरल उदकाच्यो बाटल्यो मेळटल्यो. Amazon, स्नॅपडील आणि पेटीएमाचेर ऑनलायनूय ऑर्डर करूंक मेळटा. एव्ही ऑर्गॅनिक्साचो MD आकाश वाघेलान गोंयांत लॉन्च केले. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.